नर्मदा लोक चौको मारता तो पळयलो, सिक्सर मारता तोय पळयलो, पण तुवें धाको मारलो. वा, अरे ते म्हाताऱ्यांक आनी कित्याक सोडले ते काँग्रेसीन? तांकांय बी घेवन वयचो आसलो मरे. लोक न्हू गोंयांत पुर्तुगीज पासपोर्ट करता आनी भायर वचूंक सोदता. नोबो मात्र एजंट बेस्ट जाला. तेणें काँग्रेसीचे सगळे पासपोर्ट करून BJPन हाडले मरे सगळे. लोबोचें काम एजंटाचें मात्र बरें जाल्या. दुसरी गजाल एक आसा, तुवें ढवळीकराचे 2 आमदार घेतले आनी ढवळीकराक कुशीक मारलो. उपाचो ताका तुवें तुप्प केलो. आतां विजय सरदेसायचे तूं कितें करता रे? गोवा फॉर्मली पार्टी पळय आसा, तिका बी काबार कर मरे. एक काम कर, विजय सरदेसाय भरपूर फॉर्मेलीन घाल आनी एका डब्यान पॅक कर मरे. आनी ते माफिया पळय आहा तांकां सांग एका पार्सल कर म्हणून. सगळ्यान बेस्ट जालें. कितें आसा, ते म्हाताऱ्यांकूय बी तुवें सोडपाक जायनासलें. ते म्हाताऱ्योय जाले, सगळे जर हे जाले, हे न्हू हें काम न्ही मनोहर पर्रीकर आसतना जावपाक जाय आसलें. कित्याक तो मनोहर पर्रीकर 4 दीस जगतलो आसलो. ह्या ढवळीकरान आनी ह्या विजयाक मनोहर पर्रीकराक इतलो त्रास केलो की विचारूं नाका. हातरुणार वचून वचून बॉम्बे वचून बसून बसून तेजे काळीज हालोवन दवरले आनी आपल्याक उपमुख्यमंत्री जावपाक जाय म्हणून. आतां हे दोगांय जाणां अशे गेले, विजयूय गेलो आनी ढवळीकर. बाबा विजया, तेरा क्या होगा रे बाबा, तेरा क्या होगा, ऐसे होगा लगता है.